काणी सांगे बोडली माय, काणी सांगे बोडली माय। हवे सदर कच्ची काणी जावन आसा कोण हे संगीतकार। एका गावांत एक गडा वसले। ते म्हातारे जाल्ल्यान ताका ताजो धनी लगाड काडीत म्हूण एके राती ताणे पळापळ घेतली। शहराक वचून व्हडलो संगीतकार जाता म्हूण वाऱ्यार रावळेरां बांदूंक सुरू केली गाडवान। अशे वेता वेताना ताणे एक पेट्याक पळयले। गाडवान कितें इश्टा हुशार नाय गी म्हूण विचारतना पेट्यान हुशार आसता कितें, हांव म्हातारो जालो म्हूण म्हज्या धन्यान म्हाका खलास करूंक चिंतला म्हूण सांगलें। तेन्ना गाडवान तूं म्हजे संगी शहराक ये म्हूण ताका आपोवन व्हेले। इल्ले मुखार वेतस रस्त्या देगेन बसले एक माजार मेळ्ळें। कितें माजरा भारीच चाप्पे जावन बसलाय। चाप्पे जायत आसता कितें करूं, म्हाका प्राय जाली म्हूण म्हज्या धनीने म्हाका उदकान बुडोवन जुशी मारूंक पळयतना हांव सुखोन धांवून आयली म्हूण आपले दूख उसारले। गाडवान म्हळें, माजरा तूं बरें गायताय। शहराक गेल्यार तुका खंय कोणी पोदा गावचे काम मेळत। तूं आमचे सांगाता शहराक ये। माजार तांचे सांगाता भायर सरले। वेता वेता मुंदरून वेताना एक कोंबो खेंकारून साद घालतलो। कोंब्या तूं ह्या नमुन्यारी कितें खेंकारताय? गाडवान विचारले। खेंकार नासता कितें करूं, म्हज्या येजमानी पुरवा फेस्ताक म्हजी गाडी व्हरूंक चिंतलाने म्हणालो कोंबो। तर आमचे सांगाता ये, आमी सौगांनी बरे एक संगीत कार्यक्रम आसा करीत म्हणलेंच थट्टकन कोंबो उठून तांचे सांगाता भायर सरलोस। वेता वेता हांची फाटलां रानांत एका घराकडे पावली। भितर पळयतना थोडे सोर बसून खावन मजा करचे तांकां दिसले। तर आमकां रावूंक चांगलो जागो हो म्हण तांणी एक उपाय केलो। गाडवान आपले मुखले पाय जनेला वयर, ताच्या पाठीर पेटो, पेट्याच्या पाठीर माजार आनी माजराच्या तकलेर कोंबो। अशे हांचे संगीत सुरू जालेंच। गाडा बोबाटले, पेटो घोंकलो, माजार मियाव करताना कोंबो को 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 म्हूण खेंकारलो। अशे भोब घालून घरा भितर रिगून ते सोराच्या कडेन धांवले। हे पळोवन सोरांक दिक्कना, ते भियान पिच्छो जाले। वांचून उरल्यार भीक मागून पुनी खायन पूण त्या फुले मेल्ल्याच्या घरा बिलकुल वेचे नाका म्हूण थंय तांची गाडी सोडली। अशे पेटो, माजार, कोंबो आनी गाडव तांणी प्राय जाल्यारी बुद्धवंत काय वरवीं तांणी तांच्या जिविताक एक नवो उद्देश दिलो आनी संगीतकार जावन संतोषान त्या घरा रावून दीस पसार करूंक लागली। देव बरें करूं। मुझे नाव प्रिमल पिंटो। मुझ्या काणयेचें नाव आवयचे उतर मिरवालो डिंकू। रानांतल्या न्हंयच्या तडयेर संवसाचे एक कुटाम बोटसेत एका रुखाच्या मुळांत घर बांदून जियेतली। आवय आनी 4 संवस्या पिलां। हांची नांवां रिंकू, पिंकू, मिंकू आनी डिंकू म्हूण। एक दीस सकाळी उठून आवयन म्हळें, मोगाच्या भुरग्यानो, तुम्ही हेने तेने गाद्या बेटांनी बोवा, पूण त्या खड्याल्या आबाच्या तोटाक मात्र पाय दवरी नाकात। एक फावटी तुमचो बापूय थंय वचून ताच्या घासाक समतालो, मागीर पाटी येवंकच ना। तुम्ही खंय पुनी हेने तेने बोवा, पूण लुटे तंटी करिनाकात। हांव तिके मार्केटीक वचून येता, जागृत भुरग्यानो म्हूण सांगून पेटेक गेली। ते कांपिला रानां तेवशी जांबळां खावंक गेली।
निमानो भिंकू मात्र त्या खड्याल्या आबाच्या तोटाक गोंयतल्या इड्यांतल्यान रिगोन तवशें मुळो आनी मेळ्ळें पुरा खावंक लागलो. तितल्यार ग्राहाचार म्हणले बरी त्या आबान तेनेच पाशार जायचे की डिंकू पळयनच फट्ट करून आबान हातांतले बेत उबरावन हे तू सोरा राव काय तुझी आता थोडी करता गेला म्हण कळ्ळें म्हूण धांवडावन वन गेलो. भिंकू खळगुलो जावन धांवताना एका पायाची वन तवशाच्या वालेक शिरकाली आनी एक पायाची वन मुळ्याच्या जडाक लागून उसळली. जाल्यार भिंकू कित्याचीच पर्वा करिनासता जीव सोडून धांवन एका पोरण्या कुडांत रिगोन लिपोवन रावलो. तितल्यार आब बेत घेवन हजार सालोस आनी येवन डिंकूक सोदूंक लागलो. शाली डिंकूक शिंक येजेगी हाकशीक हाकशीक म्हणलो शब्द आयकलोस आब बेत कोण घेवन मारता म्हणटाना पटक्कन जालेल्यांतल्यान उडोवन डिंकू पदराड. तितल्यार ताका एक उंदीर भेटलो. उंदरा मामा या हितला तावन बायर वेची वाट खंयची. उंदराच्या तोंडांत 2 बटाटे आसले. ताच्या पिलांक तो व्हरतलो जाल्यार कितेंच उलयनासता शिला गेलो तो. ते घेवन मुखार वेताना माजार थळ्याकडे मासली धरताले. हाचे कडे उलयल्यार संचिकारस म्हणून डिंकू शिदा मुखार गेलो. आता खड्याळो आब सांगाता पेटो येवचे डिंकून थंयसान पळयलें आनी वांचल्यार भीक मागोन काय म्हूण कसोय धांवन घरा पावलो. आवय आनी तेगा पिला येवन डिंकू कडे कितें गजाल म्हूण विचार करी लागली. तुजे वनो कितें जाल्यो म्हूण आवयन घडबडेन विचारताना डिंकून सर्व गजाल विवरतली. आयकोन आवय रागान तुका सांगलें न्ही हांवें थंय पाय दवरूंक नसो म्हण. मागीर कित्याक गेलोय. जर तर तुका त्या पेट्यान धरन फापसून घाल्लें तर म्हूण फरफरोंक लागली. त्या राती निघताना डिंकूक आवयन आपल्या अनुभवान सांगले आयकाचे आनी आवयचे उतर मिरवून चलोवंक नसो म्हूण ताच्या मोती केले. मुखार तो आवयचे उतर मिरवून चल्लोच ना. आमच्या आवय बापयन आमच्या बऱ्याक कितेंय सांगतना आमकां किरिकिरी जाता वय भुरग्यानो. पूण कश्टान संपडल्या उपरांत सुरसुरचे प्रास आवयचे उतर आयकल्यार जिवितांत जीग आमचीच न्ही. देव बरें करूं. हांवें सांगची काणी जावन आसा इश्टाचो मोस. एका शहरांत आमारापाला नांवाचो एक ग्रेस्त मनीस आसलो. तो दयाळ आनी न्यायनितीन व्यापार करनासतना ताका व्यापारांत नश्ट जालो. तो भिकारी जालो. अशें आसता तो आपले आप्त इश्ट रामोजी लागीं वचून म्हणालो, इश्टा हांवें शहर सोडण्याची आलोचना केल्या. हो लोंकडाचो कोलू तुजे लागीं गिरावी दवरता. हो काण घेवन म्हाका 100 वरां हाती म्हणालो. रामोजी लोंकडाचो कोल घेवन पळोवंक लागलो. दुबाव करिनाका. हो लोंकडाचो कोलू कितले दीस जाल्यार माती काय ना पाडी जायना म्हणून ताणे पातयेनी भरली. रामोजीन ताका 100 वरां हात दिले. ते घेवन तो दुसऱ्या शहराक वचून सुखी जीवन सारी लागलो. अशें थोडी वर्सां पशार जाली. तो परत आपले इश्टा रामोजीक मेळूंक शहराक आयलो. ताका 100 वरां हात दिवन, इश्टा म्हज्या कश्टांच्या वेळार तुवें म्हाका उपकार केलोय. आतां म्हजो लोंकड्याचो कोल पाटी दी म्हूण विचारी लागलो. इश्टा म्हाका बक्षी. तुजो लोंकड्याचो कोलू हांवें पेटेन दवरलो. उंदरान पेट पकडून कोल साबून खावन सोडलो म्हणटा. तसलोच दुसरो कोल मेळटा गे म्हणून सगळे शहर भोंवलो. खंयसरी मेळोंक ना. वचून दी खंत करिनाका. थोडे फावटी असली असर्या घडतात म्हूण सहज रितीन म्हणालो. मागीर कितें गे उगडास जाल्ले बरी.
हा तुझ्या पुता खातीर हांवें एका मुलीन माडनायला. तुझ्या पुताक म्हजे सांगात धाड, हांव ते दिता म्हणालो. आम्हारा पालान इश्टाच्या पुताक एका कुडान घालून कुडाक खाले मारले. सांज जाल्यार पूत घरा येवंक नासलेले पळोवन तो इश्टागड धवलो आणि आपल्या पुताक विचारी लागलो, इश्टा बेजार करी नाका. हांव आनी तुजो पूत वाटेर चलोन वता आसतना एका व्हडल्या सुकण्यान येवन तुज्या पुताक हुकन व्हेलो. म्हूण आम्हारा पाला बेजारेन म्हणालो, हे कोण पात येता? इतल्या व्हडल्या चेरक्याक सुकण्यान हुकन लुपोंक सारके सागी फोटी मारी नाका म्हूण रामोजी रगन्न म्हणालो. अशे दोगी इश्टांमध्ये या विशीं झगडे सुरू जाले. आखरेक दोगी इश्ट न्यायाधीशा लागीं गेले. आम्हारा पालान खरी गजाल न्यायाधीशाक विस्तरून सांगली. एक लोंगडा सपोलू उंदीर साबून खावंक शकता जाल्यार एक सुकणे चेरक्याक हुकन लुपोंक सच्चांत कांय जापना म्हणालो आम्हारा पाला. न्यायाधीशाक रामोजीचो मोस कळलो. तू पयले आपल्या इश्टाचो लोंगडा सकयल पाटी दी, तो वळ तुका तुजो पूत मेळटलो. इश्टा कशे मोस करचे बरे न्ही म्हूण आम्हारा पालान म्हूण न्यायाधीशान तीर्प दिले. रामोजीन लजेन तकली बागयली, इश्टा लागीं माफी मागली. आपलो लोंगडा सकयल पाटी दिवन आपल्या पुताक घरा आपोवन गेलो. दुसऱ्यांचे वस्तूंची आम्ही केदींच आशा करिनाये म्हणले लिसांव या काणयेंत आमी शिकताव. देव बरें करूं.